आयज जे गोंयचे सरकारान जे पावर टॅरिफ पळय आसा ते 4% पळय वाडयला आणि हे 4% एन्युअली वाडयला, विच मीन्स फॉर द नेक्स्ट 5 years एवरी इयर 4%ाचो पावर टॅरिफ वाडटलो आणि एट द एंड ऑफ 5 years मोर दॅन 20% हायक जातलो इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर. आणि ऑन कॉन्ट्ररी आमचो जो पावर मिनिस्टर आहा सुदीन धावलेकर तो म्हणटा की हे बारीक हायक म्हणून. आय वॉन्ट टू ड्रॉ टू द अटेन्शन ऑफ द पावर मिनिस्टर सुदीन धावलेकर की हे 4% पळय आसा ते बारीक लोकांक कॉमन मॅनाक त्रास जाता. कित्याक आयज पळय गोंयांत पळय इन्फ्लेशन रेट पळय आसा इज द सेकंड हायेस्ट इन होल इंडिया, विच इज ऑलमोस्ट 6.38%. आयज फ्यूल टू फूड सगळे आयज म्हारग जालेले आसा. आणि आमी आयज पळयलेले आसा की कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पेशली पळयले जाल्यार, एंड दिस इज द सिनेरियो इन एंटायर गोवा, की दिसाक 5 फावटी तरी लायट वयता. आतां हालींच हांव प्रेस पळय घेता तेन्ना कांसावलीक फोन मारलो, थिंगा लायट ना म्हणल्यार दीस रात लोकांक त्रास जावप, स्पेशली बिझनेस लोकांक आनी त्रास जावप, कित्याक दे हॅव टू यूज जनरेटर, डिझल, एडिशनल कॉस्ट जाता. इन एडिशन टू दॅट जे पळय पावर कट जाता ते फ्लक्च्युएशन जाता, वोल्टेज वयर सकयल वयता आनी तेका लागून आमचे एप्लायन्सीस लासता, लायक फ्रीज, एसी अशें करून हे सगळे लासून वयता. सो लॉस बर्डन फॉर द कॉमन मॅन. आनी सरकाराक हे 4% हायक म्हणटा मिनिमम. आतां आमी कोर्ताल्यान वी हॅव सीन की थोडे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पळय आसा ते आयनाचे आसा आनी ते कोळूम जावन काबार जालेले आसा, पूण ते ऑलमोस्ट पडपाक गेले, थिंगा सरकार रिप्लेस करना. वी हॅव सीन नाव इवन द सबस्टेशन इन मेर्ना, जो 110 kV चो पळय लायन आसा तो ऑलरेडी ओव्हरबर्डन जाल्लो आसा, तेका एडिशनल आमकां लायन जाय आशिल्ली सेपरेट. जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते फकत 40 kV चो जाय, तो डबल जावपाक जाय आशिल्लो. जो कंडक्टर्स पळय आसा, जे HTLS कंडक्टर्स पळय आहा तोय कमी आहा, वी नीड डबल पावर. कित्याक हे जे पळय स्लॅग पळय जाता, जे पळय पावर ड्रॉप जाता ते एंड युजरांक त्रास जाता. सो आमी सरकाराक मागता की जेन्ना तुमी हे हायक वाडोवपाक सोदता पयले तुमचे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा ते सुवातेर घाला. वी डू नॉट हॅव अंडरग्राउंड केबल ऑल्सो.